कळंगुटे कानोळे सारख्या वाठारांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांनी हडप केल्यात। बिगर गोंयकारांक हाचे खातीर थळावो आमदार मायकल लोबोचो पुराय तेंको मेळटा असो आरोप आजीच्या मनोज परबान केला। हालीं तेंपार गोंयांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांकडल्यान हडप करपाचे प्रकार वाडल्यात। कळंगुटे आनी कांदोळे वाठारांत अशे जायते प्रकार पळोवपाक मेळटा। ह्या जमनींचेर बेकायदेशीर बस्त्यो उबे रावल्यात म्हूण आरजीपीचो आरोप। थळावो आमदार मायकल लोबो खंय अशा प्रकारांक तेंको दिता म्हूण मनोज परबाचो आरोप। आरजी खंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ह्या प्रकरणात जे घुसपलात तांचेर कारवाय करपाची मागणी करतले। जे लोकल्स आसा ज्यांचे जमनी ज्यांचे जागे ह्या मायग्रंटांनी चोरला आनी फ्रॉम 1997 1998 टील डेट ते झगडात आसा। कोणाचे 2001 पासून केस चालू आसा, कोणाची 98 पासून चालू आसा। आनी आमी हेंय तुमकां सांगता की हे जे केसीस झगडटा पळय हितून तांकां सरकाराचो कसलोच हेल्प मेळना, सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचो कसलोच हेल्प मेळना। हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी चोरून तेंच्यांनी आपापली नांवां घातलेली आसा। भितर रातोड आसा, लमाणी आसा, इस्माइल्ला आसा आनी कोण कोण अशे भरपूरशीं नांवां आसा जी गोंयकारांची न्हू। जे मेल्ले मनीस आसा जे 1961 81 82 मेला तेंची सेल डिडा 2005 जाल्ली आसा। सो 2005 जावन तेंच्यांनी सेल डिडा केली आनी तेंचे प्रॉपर्टी विकले आनी आयज पासून तेंच्या प्रॉपर्टीन हें काम चालू आसा। आयज पासून जर ते प्रॉपर्टी कामां चलता ती आडोवपाक गेले जाल्यार तेंचेर ते मायग्रंट पुलीस कंप्लेन करता आनी पुलीस हांकां व्हरता आनी हांकां क्वेश्चन करता। सो इमेजीन की हो डबल इंजीन सरकार, हेच्या पयलीं 2007 जेन्ना काँग्रेस आसलो, काँग्रेस डबल इंजीन आनी बीजेपी डबल इंजीन ह्या दोगांयनी मेळोन गोंयकारांक कशे रस्त्यार हाडला। आतां हे आमच्या कडेन हे सगळे फायली आसा। ही सगळी जी मॅटरां आहा पळय डिफरंट आसा, भितर कोर्टाचे जजमेंट पासून आसा। एका मॅटरान कोर्टान सांगला की डीओपीन गेले जानेवारीन 30 तारखेर जजमेंट येयला की डीओपीन जे एक मायग्रंट इल्लीगल 267 जी घरां आसा ही 267 घराचेर 1 वर्सा भितर कितें आहा तो निकाल लाय म्हणून कितें आहा ती केसीस आहा ते काबार कर म्हणून, म्हणजे येस ऑर नो, आयदर ते इल्लीगल कर डेमोलिशनाक घाल नाजाल्यार ते प्रूव कर की बाबा करेक्ट आहा। तर तेका फक्त 2 म्हयने उरला, ते 2 म्हयन्याकूय आमी रावला। आमचो भाव बॉम्बेच्यान स्पेशल येयला, तो गोंयकार पूण बॉम्बे रावता, तेजी माय बीन आतां बॉम्बे गेले जाल्यार ती थंयच्यान हांगा येयल्या आपल्या प्रॉपर्टीचे कंटिन्युअस फ्रॉम 2001 पासून ते झगडात आहा। फ्रॉम 2001 तेंच्या हितून पयलीं एक हट जालो, मागीर हट करून मागीर तेंच्या आवय बापायक मायग्रंट मारपाक येयले, झगडे जाले, हे विटोन ते थंयच्यान गोंयांच्यान हांगा थंय गेल्या। आनी आयज इमेजीन करा की आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयान रावपाक सुद्दां जागो ना। आनी हांकां एसआयटीन हे सगळे केसीस एसआयटी ना हेंय तुमकां सांगपाक सोदता। आनी एसआयटीन ही मॅटरां आसा पळय ती एसआयटी कडल्यान तांकां कांयच सामको रिप्लाय येना, पूण ओरल तांकां रिप्लाय येता की तुमी सिवील कोर्टान वचा, हे प्रायवेट प्रॉपर्टी हे आमकां लागना, लँड ग्रॅबान लागना, हे लागना ते लागना, असली रिजनां करता आनी तांकां धाडून घालता। सो हे सगळी जी मॅटर आसा ही घेवन आमी आयतार नाल्यार सोमारा आमी फाल्यां नाल्यार परवां सीएमाची जशी अपॉयंटमेंट मेळटली सीएमा कडेन आमी बसतले, सगळी मॅटरां घेवन सीएमा कडेन वयतले आनी ताका सांगतले की जे जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तांकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय। आनी जे मायग्रंटांनी इल्लीगल थंयसर घरां बांदले ती डेमोलिश करून तेंचो जागो वेकण करून तांकां जागो तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।